तुमच्या माध्यमांच्यान जे आमकां पळोवपाक मेळटा ती एक इलेक्शन सभा कशी चलिल्ली आसा. सरकाराचें काम जाता काय ह्यो इलेक्शन तुमच्या दारी आयला म्हणून सभा चालू केल्या, ते बी सरकाराचे पयशे वापरून, सरकाराच्या जाग्यांचेर सरकारी कर्मचारी वापरून भारतीय जनता पार्टी आपली इलेक्शन सभा चालू केल्या काय हो प्रश्न पडटा. आनी पळोवपाक वायट दिसता, कित्याक खरें म्हळ्यार ह्यो ज्यो सभा चल्ल्या, ही जी सरकार तुमच्या दारी अभियान जो चल्ला, हो फाटल्या 10 वर्साच्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो जो अपयश आसा, लोकांची खंयचीच कामां करपाची जो अपयश आसा ताजो हो पुरावो दोळ्यासमोर दिसता. भाशण पळयात तांचे, वास्कोन तांची मिटींग जाली तेन्ना भाशण पळयात, तापिल्लो सारको, प्रेशर भरपूर वाडिल्लो. म्हाका दिसता ताका हायकमांडाच्यान परत परत फोन येता, अरे तुवें आमकां सांगिल्लें तुजें 100% वॅक्सिनेशन जाल्लें, 100% हर घर जल जाल्लें, 100% ओपन डेफिकेशन फ्री जाल्लें, सगळें बरें चलता म्हणून आमकां सांगीत आशिल्लो मरे तूं. आज 65% गोंयकार म्हणटा तूं नाका म्हणून असले ताका हाय कमांडाच्यान फोन केला म्हणून तो राग काडलो ताणें काल वास्कोच्या मिटिंगेन लोकांचेर काडलो अशें दिसलें. आनी फक्त राजकारणी भाशण दिलें, फक्त सरकार तुमच्या दारी खंयच पावलें ना, फक्त राजकारणी भाशण पावलें. कोणाक कसली कसली नांवां सांगलीं, कोण नालायक म्हणो, कोण स्वार्थी म्हणो. खरें म्हळ्यार सगळ्यांक नालायक आनी सगळ्यांक स्वार्थी ही भारतीय जनता पार्टीचे लिडर. 2017च्या इलेक्शनान तुमकां गोंयकारांनी 13 सिटाचेर पावयल्ले. तुमी सरकार 26 सिटां घेवन सरकार घडयल्लो 2012न, तुमकां 13 सिटाचेर पावयल्ले. तरी तुमच्या स्वार्था खातीर तुमी दुसऱ्या पार्टींचे आमदार विकत घेवन एक इललेजिटिमेट गव्हर्नमेंट स्थापन केलो. हे तुमचे स्वार्थ आशिल्ले. आनी फाटल्या 5 वर्सांत तुमच्या नालायकी खातीर कांयच तुमी काम करपाक पावले ना, म्हणून आज तुमकां अक्कल वापरल्या शिवाय आम आदमी पार्टीच्या सरकाराची नकल करची गरज पडली आसा. 10 वर्सां लोक आतां बरें उदक आमच्या दारी येतलें म्हणून वाट पळयताले. 10 वर्सां जालीं लोक आपल्या घरा वेवस्थीत वीज येतले हाजी वाट पळयताले. लोक आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण आपल्या दारी येतले हाजी वाट पळयताले. कोविडा वेळार तेन्ना आपले सरकार आपल्या दारी येतले काय म्हणून वाट पळयताले. 108 ॲम्ब्युलन्स आपल्या दारी येतली काय म्हणून वाट पळयताले. बरे रस्ते आपल्या दारी येतले काय म्हणून वाट पळयताले. हे फाटल्या 10 वर्सांत कांयच लोकां पर्यंत पावले ना, म्हणून आज इलेक्शनाच्या 3 म्हयन्या पयलीं बाब प्रमोद सावंत आनी ताची भारतीय जनता पार्टी धडपडटा. पूण तुमी हे तुमचे 10 वर्साचे पाप 3 म्हयन्यांनी साफ करपाक शकचे ना. आनी खरें म्हळ्यार सरकार तुमच्या दारी ही तांच्या तकलेन आयले सुद्दां कशें हे मुद्दम पळोवंक जाय. खरें म्हळ्यार ही आयडिया तांणी दिल्लीची आम आदमी पार्टीचो सरकार जो आसा तांची जी डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्वीस हाजी आज चर्चा दिल्लीनूच न्ही देशभर चलता. गोंयांत सुद्दां लोक विचारतात, अरे थंय गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी वचचें पडना, सरकार घरा येवन तुमची कामां करता. म्हणून हाजो एक ढोंग, हाजी एक विटंबना कशी करून प्रमोद सावंतान आम आदमी पार्टीच्या सरकाराची एक नकल करपाची परत एकदा प्रयत्न केल्लो आसा. तुम्ही जाणा बाब प्रमोद सावंताक आम आदमी पक्षाचे सरकाराची जी वेगळे वेगळे स्किम्स आसा ताची नकल करपाची खूब आवड आसा. पूण तो अकल वापरल्या शिवाय नकल करता आनी मागीर ती फ्लॉप जाता. पण तरी तो अजून शिकिल्लो ना.